आज एक मिनिट भाऊसाहेब बांदोडकर आज भाऊसाहेब बांदोडकर जयंती. गोयचे पहिले मुख्यमंत्री भाग्यविधाते स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या जयंतीनिमित्त हांव अभिवादन करता आणि श्रद्धांजली अर्पण करता. जो भाऊसाहेब बांदोडकर हाडीन शैक्षणिक त्याच प्रमाणे खेळा मैदानाचेर जी चमक दाखयली आणि आज ग्रामीण भागातले अनेक म्हजे सारकेले तरणाटे आज गोयच्या विधानसभेत पावले. हे त्या शिक्षणाची गंगा ताणेन गावागावांनी खेड्यापाड्यांचेर वाड्यावाड्याचेर पावयली. म्हणून आज हे सगळे काही गोष्टी शक्य जाता आसतना मी पळयता. भाऊसाहेब बांदोडकरान शेतकरी समाज कष्टकरी समाज ताठ कोण उबो रावतलो हाजेर चड लक्ष दिल्लें आसा. मतां फाटल्यान झोळी न पसरता ताणीन ह्या समाजाक कशे तरेचे बरे दीस येतले ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान बरें शिक्षण आनी बरे विचार दिल्ले आशिल्ले. आनी आजच्या ह्या क्षणीक हांव इतलेंच म्हणटलों तेजे आत्म्याक चिरशांती लाभचो तेजो आशिर्वाद आजच्या ह्या सगळ्या बहुजन समाजान एकंदरीत गोंयचेर जेणेन सुंदर अशें नियोजन जो गोंय आमचो हिरवीगार आशिल्लो ज्या गोंयान झरे वजरे भाटां पेडां खास करून कुळ मुणकार त्यांची राखण आणि त्यांचो हक्क किंवा ताणेन गळिल्लो घाम जो आसा तो वाया वचपाक जायना. तेन्ना आटिल्ल्याचें रक्त जें आसा तें बेकार वचपाक जायना ह्या एक दूरदृश्टिकोनांतल्यान ताणें एकंदरीत गोंयची रचना आणि तेजो आराखडो त्या वेळाचेर घालून दिल्लो. पूण आज तो खंय तरी बदलत चल्लेलो आसा ताका आळो घालप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. म्हणून काल सुद्दां हांवें वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर हांवें म्हगेले भाश्यूय केल्ले आसात. त्या भाऊसाहेब बांदोडकरांतलो स्वप्नांतलो गोंय आमचो भांगराळ गोंय राखून दवरपा खातीर आज सगळ्यांनी भाऊसाहेब बांदोडकरांचें स्वप्न साकार करपा खातीर आमी एकजुटीन वावर करपाक जाय. ही आजच्या ह्या पवित्र अशा विधानसभेचें अर्थसंकल्प अधिवेशन चलता ती एक गवाय जावन आसा ती एक साक्षी जावन आसा.